अरुणा मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वसरीक आईची संचिकेक आमगेल मोगा वीक्षकाक एक व्हड स्वागत. आईचे आमगेल गेस्टांक पळयल्यार तुमकां दिसच्या पुरो हाका खंय पळयला म्हणून वय तुमी करेक्ट. इत्या म्हळ्यार ह्यो आमगेल फुडल्या एक सिजनान आयला अनिरुद्ध आर प्रभू हाका आमगेल वसरीक हांव स्वागत करता सर. थँक्यू. सो बिफोर कोरोना म्हणून येता तेन्ना आयलेलो तो बीसीन तूं. सो आत्ता कशी तुगेले एक्सपिरियन्स आशिल्ले हें थ्रू आउट एक वर्स लायक आशिल्ला. कसो पुराय केला? मस्त केला. आमगेल 10th एक्झाम आशिल्ला त्या वेळी जाल्ला आनी नेक्स्ट फर्स्ट पीयूसी. सो 10th जावन एक फ्री माइंडारी अनिरुद्ध आमकां आज कसं की नवेची एक डिश शिकोवचे आयला आनी चढती आमची गेले खाण जेवण तूं प्रिफर करता करचें. सो आज कसं करता आमगेल खातीर? आज घोसाळे शिरे गोज्जू आनी तायकिळा कडी. ओ घोसाळे शिरे गोज्जू. ओके कशें करचें तें कसं ताका इंग्रेडियंट्स? सुरेख घोसाळे शिरे मागीर तर मिरसांग मीठ बिंबोल बिंबोल ना जाल्यार चिंचांबे घालत त्याल लसूण सोय. सो इतलीची इंग्रेडियंट्स सिंपल. घोसाळे शिरी हे विंगड खंयच्या इंग्रेडियंटांनी वय कोरेत मिठ्ठा घालाल आवाळ्याच कोरेत मिठ्ठा घालाल आंब्या कोरेत तशी. ओके सो आज तू घोसाळ्या शीर हाडला म्हळ्यार घोसाळ्याचे ते वयर एक एज असता ते कट करून हाडला. सो कसले वेस्टेज जायना घोसाळे हाडल्यार. कशी करची? ताजी तरणे जाव का जून असला तिथ लायत जाना तशी तरणे आशिल्ला तरणे आशिल्ले घोसाळ्याचे शीर काणू ताजे एक गोज्जू उडयनाशी कसं दिंदर आसा नवे. ओके कशी करची? सुरेख या शिजो का बिंबोल असला बिंबोल हात जोटो शिजो का ना जाल्यार मागीर चिंचाम घालत. घोसाळे शिरे गोज्जू ते कशी करची पळया. ताका एक तोप जावका ना घे. तांतू सुरेख उद्दा घालया. ते यांची उदकान वाटूचे न्हू मागीर. वय. ओके मागीर या घोसाळे शिर घालून मागीर एक बिंबोल. बिंबोल सगळे घालचे वय कट करून घालत सगळे घाल. हे अशी शिजो का की विंगड कुकरार शिजयत कुकरार जाल्यार फुल्लार 3 विजिल सिमार 5 विजिल जाल्यार जालें. या समा शिजो का वय म्हळ्यार आमी वाटूचाच मागीर लायक लाना जाव का तशी. सो हाजी घोसाळ्या शिरे बदलाक मिठ्ठा घालाल आवाळो मिठ्ठा घालाल आंबो त्या शिजोचा ना त्या डायरेक्ट करचे. हे कोर न्हू तू कशी खावची म्हळ्यार साइड डिश करची की वय चटणीशी कंचा पोळ्या काय जाता की पोळ्याक जाता शित्ता वाटू जाता जेवणा जाता तशी पेजे वट्टानी पुरा लायक जाता. आता प्लेट प्लेट दाम. आता आम्ही एक 2-10 निमिष झाले शिजला की म्हणून पळय. शिजला कलर चेंज झाला. चूर तर त्या 25 आण्यासून लाईट ग्रीन जाता. ओके आणि समा निवो न्हू आणि निवोन मागीर वाटूचे. ओके सो आता आमी बंद करून. सो एक काही जो ओचास ओचून येवका जाल्यार फर्स्ट या शिजोवन दवर न्हू मागीर येत तरी आयला वग्गी करत कोरेत हे शिजचे काम. वय शिजून ता न्यू का समज कुकर असला वग्गी जाता म्हणून म्हणता तो जाल्यार कुकर नातिल्याने काय याच्यान करचे नाका त्या कशें करचें म्हणटा अनिरुद्धान आमकां दाखयला. सो इजी आसा एक ट्राय करयाची एक साइड डिश एक चटणी पोळ्या काय जाता म्हणून न्हू. तू कशें खावचें? हांव जेवणा वाटू. जेवणा वाटू शीत आनी कसं ताजे दाळी ओट्यो जाता मागीर सारू तायकिळा कडी ओट्यो जाता ते आमी मागीर कोण दाखयतात. ओके आता निवला तर मिक्सीन तू घालून वाटूच. सुरेत निस्तानो काणो त्या एक प्लेटान निवो का म्हळ्यार मिक्सी घालची का समा निवो का वय. ओके नाही नातल्यार आमी ते वग्गी कोरून दवरची म्हण जाल्यार अशीच कोरून उदकान तू दवरल्यार काय जायना. ओटो निवो का मिक्सी घालून. आता मिक्सीन तू सुरया घालच्या म्हळ्यार उद्दा घालवस चटणी. सुरे उद्दा घालची ना कित्याक म्हळ्यार अंतू उद्दा असता. वय आता मी शिजयसान तांदून घेतले. मागीर एक तर मिरसांग घालल्या मागीर एक जो 2 लसणे बाय म्हळ्यार चड घालून हरवे असता खार चड जात मागीर हरवे घालचे कसले बाजूच्या. मागीर एक मुष्टी सोय घालचे.
मागीर मीठ हम्म. मीठ हे हद घाल का मीठ तिखसाण्याने परत मस्त दर ना हं. आणि वाटूच डायरेक्ट वाटूचे हा. मागीर जाय जाल्यार उदक जाय घालचें. जाल्यार उदक घाल सुरेख उदक घालून एक पाटी पळोवया ना उदक जाय की म्हण पळय. आता अख्खं थोडे उदक जाव का ठीक आहे सुकेशे आसा. आताशे आम्ही त्यावर शिजयलं त्यावर थोडे उदक घाले हां आता पा सोयेनी लाना वाटतो का सोयेनी कंतून दित की म्हाका पुरो दिसता ना आता मी बघूला गाड्या लायक पुरून बळयता एक कोळंबे गोज्जू म्हणटाच तू म्हणला ना ऑलरेडी मिठा घालायला आंब्याचे सो मिठा घालायला आंबो तुम्ही इंडिया येतना पक्कानी भायल गांवांच्या आशेस हे करूक घोसाळे मेळना ताची शीर काडू जायना कसले नमन्याचे कस्टस म्हणजे इंडिया येतना तुम्ही गांवां येतना कोळा आंबो आणि आवळो मिठा घालायला आवळे यूज करूं येता म्हणून सांगला अनिरुद्धाना ट्राय करायची हांगाला एक पुरून येता सो त्या कांड जात तरी मागीर वयल्यान 1 स्पून कोकोनट ऑयल घाल का नारळाल तेल घाल का हां विंगड कसले इथं म्हळ्यार नारळाल तेलाक एक टेस्ट येऊ का आसा मागीर या वगे बेळसा ना नारळाल तेल तशें घालला हो डायरेक्ट हरवे घालचे हरवे होऊन घालचे करू ना. ओ रेडी मस्त इजी असं मॅगी पशी सुलभ की म्हणून तू करतो की घरकडे तूच करचे सो मस्त हेल्पही करतो घरकडे आम्ही मस्त तागेल विषय ऐकल्याच पुढे आता एक चटणी आमकां ताणला एक शिकयलेलं आसा हाजी नंतर अनेक एक कडी करचे आसा सो एक सಣ್ಣ ब्रेक घेऊन आम्ही वापस येताची ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ಉಫ್ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡೋದಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ನನಗಂತೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಅಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆಹಾ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಸಹ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮತ್ತದೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ. 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲ. वेलकम बॅक. अरुणा मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वसरिंतू आजी अनिरुद्ध प्रभू आमका एक चटणी कोण दाखयताणे आजी नंतर आता तैकेळा कडी एक सनप्रायाच्यान कोणी रांदप करताना आमी चटती लेखची की यो कसं की नॉर्थ इंडियन जो कसले जो एक आमकां गोतनातील म्हळ्यार आत्त रिसेंट जंक फूड म्हणटाच पळय त्या कसले कोण दाखोवच्या पूर म्हणून जाल्यार अनिरुद्ध आमकां एक लायक हेल्दी आणि ट्रेडिशनल रेसिपीज दाखयत आसा खंडितय ट्राय करायचे तुम्ही आता तो तैकिळाची एक कडी करता आसा कडी म्हळ्यार सारू सो शिता कालवणी घेवची जाल्यार आता आमकां मस्त दाळी तो एक साधारण आमी खाता आसताची सारू करता आसताची तैकिळाने एक सारू करूं येता म्हणून आमकां अनिरुद्ध सांगता आसा सो कसो पुरो जावका ताका सुरे मेन इंग्रेडियंट तैकिळो मागीर जिरा मिरा मागीर सुकेला मिरसांग भाजून घेतला होय मागीर 3 चांब 1 मुष्टी सोय मीठ मागीर तेल सासम करबेव त्या पडनाक ओके सो तैकीळ मस्त चांग जीवाक तैकिळो आता बैलगांव आशिल्ल्यांक आतां पळयलें तांणी अनिरुद्धान पावसाळी मात मेळचे वय तांकां तें ते पावसाळीन तुवें मेळयच ना गोतना सो कसो करूं येता एक पाणीन कोर येता तशीची एक पाणी मागीर सांबर बळ्ळेन कोर येता तू एक पाणी मस्त खावचेस की आता 10th जाल्ले कितले एक पाणी खाल्ले साधारण घरकडे आम्मा करता एक पाटी चटणी करता मस्त लायक मेमोरी वायज न मेमोरी खातीर खावका एक पाणी म्हणटाची तैकिळोय मस्त तांतू विटामिन्स ते मस्त आसा सो एक सारू तो आमकां शिकयतास कडी कशी करची सुरेख पॅन जावका मागीर 1 स्पून तेल घाल्या पुराक नारळेल तेल यूज करचे मागीर एक 1/4 स्पून मिरा
मागीर एक मुखार स्पून जिरा सिम मारपाचो का म्हळ्यार जीर वगी करपाक हां तशी वय वय घरकड कोणाक रांदपाचें चड इंट्रस्ट आसा म्हळ्यार आम्मा युजली करताची पुराय जन बायल मनशां घरकड करताची अन्नान रांदप करचेस की ನಾನು ಚರ್ಮುರಾಪ್ಕರಾನಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಲ ರಾಂದಪ್ दिसली तुका कशी मागीर इंट्रस्ट येयली म्हळ्यार तेन्ना तूं सांगला आमकां लॉकडावन आवडार तूं ट्राय केलें म्हणून हें असले ट्रेडिशनल रेसिपीज कोर येता म्हणून तुका कशी इंट्रस्ट येयल्या एक कामाल पळोवन मागीर मान तू करता तशी मांत करता कोणेय ना कोणेय एक घरकडे दादलो मनश करता म्हणजे जाल्यार चल्लेय मुखार सताची आनी आत्तां सादारणांत तूं कसलेय ना की बायल मनशांना रांदप करपा म्हणून सो अनिरुद्ध एक आमकां एक एग्जाम्पल दिता एक इन्स्पिरेशन पुराय जनाक कोणेय कुक कोर येता म्हणून खावचेच येत मागीर कुक करूं कसं करूस ना सो जीरी भाजते असं एक पुरमोळ्यो आनी करपुचा नज करपून गेल्यार ताची फुल्लार दवरल्यार करपता तशी कसं तुगेलो अन्न नांव मिगेल अम्मा अन्नाल नाव ए रामाप्रसाद प्रभू म्हणून अम्माल नाव अनुराधा रामाप्रसाद प्रभू अम्मा कसं करता सर अम्मा क्राफ्ट आणि पुरा करता आनु व्यार करता ओके सो एक मल्टी टॅलेंटेड पुरा नमुन्याचे एक यो रांदपान हें आसा इंट्रस्ट पोरमोळ येत ओके तशेंत काडच्या हा ते जाल्ला ते एक प्लेटा काण घेव हां त्याला येना तशी निस्तान घेऊ का म्हण आम कें चिताला विंगड बाजू आस ओ आता त्या काण जात तरी मागीर एक मुष्टी सोय आपास बाजूची त्यांची तेल तू ओ तेल ना जाल्यार तूप यूज कर येतो आता विंगड फ्लेवर येतो ओके या वय सिम मार बाजू का हां चिके टाइम जाऊ का वय साना गॅस ना सो कसं केलंय हॉलिडेजान तू एक 10th एक्झाम जाल्ली कुडले कशी फील जालें आराम जालो आराम मागीर रजेर आमी गोवान कुलदेव देवस्थानांनी पुरो चमकले कोण तुमगेले कुलदेव आमगेले महाल आसा नारायण सो आमगेले युथ ऑफ जीएसबी आता एक नवो प्रोग्राम चलतस कुलदेवस्थान पुरा दाखयताची खंडीत त्यावेळी पळयला की आनी मागीर खंय पुरा चमकलो मागीर बँगलोरा चमकले गम्मत जालें कसं केलं बँगलोरा बँगलोरान बोवले मस्ती सो आता नेक्स्ट तू फर्स्ट पीयू नवा कसं खंयची स्ट्रीम घेतला सायन्स घेतला सायन्स आता रांदप करू टाइम मेळटल की सायन्स घेऊन जा तरी घातना पळो ट्राय कर का करी काही मस्त टाइम जावं म्हणा तुगेले पुरा इजी आसा रेसिपीज आनी ಸ್ವಲ್ಪ एक्सपेरिमेंट्स कोन वापास येववा सरीक सो इतली भजतरी ताका पोरंबळे उताय बाजू का की वय लाईट एक ब्राऊन जाव तैकीळ हाडला न्हू तुवें आता कोण हाडचे ते तैकीळनी तैकीळ अन्ना नाडचे आमगेले ते हितलांत आसता तुमगेले हितलांत आसा अन्ना सकाळ वचून हाडचे तू हाडचेस की काडू आनी कळत की काडू कळ जाल्यार अन्ना नाडता सो पन्नाचे चढतावत मस्त रेसिपीज आसता आमचे गेल्यान तू पत्रड्या पानां ते पुरो जात की तुमगेले तोटांत एक तोट म्हाका आसल्यार एक साना गार्डन आसल्यार प्रती एक थंयची ओवची तशी जाता आनी पावसाळींत आमकां कसले जाय जाल्यार हँडी म्हळ्यार वग्गी अवेलेबल आसता काण घेवेत तू नव झाड आनी हाण वोवच्या ते एनवायरमेंट डे ते पुराय जाता न्हू तेन्ना हाण वन महोत्सव ते पर करचेस की करता आमगे स्कुलांत करता घरकडे करता लायक अभ्यास एक सो बाजले लाईट ब्राऊन जाव हो ते दोळते बाजू का यात जायत येला लाईक परमोळ येत बावलावर आता आमी काण घेऊया प्रति एक विंगड बाजू का या डायरेक्ट घाले जाल्यार तितली टेस्ट येना आनी वग्गी वायट जाता हां सोय डायरेक्ट घालयता म्हणून अशी फुल एक ब्राउनिश कोन भाजिल्यार वायट जायना मागीर अंतुची तैकीळ बावो का बावेन जाल्यार एक हरवटाण शेत यात पळयता न्ही ती दिसा पड जाल्यार बाव तर थोडे जाता पुरा 50 साधारण तशी सो आजी तैकीला बदला कसं पुरा घालयता तैकीला बदला एक पाणी सांबर बळली सांबर बळली जाल्यार साहित्य हाकता पुरा चांग तुका पळयल्यान कळटा की तैकीळ्या पान गंजी आनीक एक हळदू एक फुलाच पान साधारण आजी मणके आसा जाल्यार हडोड्ड आसता सो
सो त्या पळयता पळयता आमकां कळटा ताका आमी आमगेल वासरीन दाखयता तसाची तायकिळ्या पान कशें आसता म्हणून तशें तुका ल्हान हाडचें तशें तुका येचें ना करेक्ट हाडता म्हणून ताका हें आसा धैर्य आसा आमी मस्तू कडेन भोंवच्या वताना खंय ज्यो सायडाक तायकीळ पळयल्या राबयला की केन्नाय तुमी कार आमी पत्रडाय पान ते पुराय एक ट्रेडमार्क हेच बीच कोणकी रबला म्हणून खंडीत एक कारारी रबून तायकीळ काणू एक तोट्यान बरी घेवन येवन हेर दीस कसं पुराय करूं ताजे आंबाड करतांची पोळ करतांची मागीर उपकार करतांची हे तायकिळ्या सिजनांत एक सादारण खावच्याक मस्त रुची जाता आनी प्लस एक पावस येवका तेन्ना एक हुनू आंबडो मेळ्ळ्यार आतां सांगतना तोंडां उदय ते असो ताणें आमगेले खातीर कडी केला ताजें जेवण पळयता जाव बावन घेवचें खाली बावा नाजा ताजे हरवटा अक्काची पुरा मिक्स करून केले कशें जात की न्हय ट्राय कर येत कोणाक जे म्हळ्यार सांबार बळ्ळी घालचे एक पान पुरा एकांत घाल्यारी ट्राय कर ना कोर येता तशी तू करोस की कसं एक नाका चलल म्हळ्यार अम्मा नातील वेळार एक कसं की कोरून एक पळयता म्हणून एक्सपेरिमेंट केला की केन्नाय केला हां लायक जाला लायक जाल्यार एक्सपेरिमेंट हिट जावन मागीर ताका एक तुगेलेची नांवाय दिवेत न्हय दिला की कसले एक नवे एक्सपेरिमेंटल कसले केला की तशी नाव दी नेक्स्ट टाइम येता कोर न्हू आमकां सांग कसं म्हणून सो त्या बावला आमी आतां तांची प्लेटा घालून ओके आणि मिक्सीन तू पुरा वाटून घेवचें या तितले नीव कावून नाही त्यामुळे आम्ही त्या सूर्यभाजीला नीव नासता हां वय तशी आता उद्दा घालतना हें माहिती कशी मागीर आमचाणीक एक चण्या तितला चिंचाम घालच्या मागीर एक बाजील मिरसांग घालच्या तिखसाणीक तितलेची ओके मीर घाला तस जावन तितले त्या बॅलन्स उदक घालचे नाका वाका सूर्य थोडे वाटून मागीर उदक घाल पुरो दिसता वय सो स्मूथ पेस्ट जाव कशी मागीर एक तोप पान दूद दवर न्हू आनी थोडे उदक घाल्या सो सार जाता पाचवे असते की कलर वय आता आमी तोपान काण घेवया मागीर आंतुले धुवन उदक काडचें हां मिक्सीन उदक घालून ताका घालचें तेन्ना सार जाता मिक्सी लागील पुरे वेस्ट जायना न्ही सो अशी आसता न्ही खावेत की लायक पुरमोळ येता म्हाका दिसता चटणीशी न्हय तायकिळ्या चटणी एक डिश जाल्या तायकिळ्या उपकर एक करताची बिकंड घालून पावसाळीची पुराय सादारण आयटम्स यांची कसं आमकां सिजनल मेळटात पणसांत तो बिकंड आसता ते घाल न्हू तायकिळ्याची उपकरी तुमगे ते करताच की मस्त उणव्या करना उण्या तुका जायना हास्ती आमगे ते आंबाडो कर चडती आंबडा पोळो चडती चेडवाक सादारण फ्रायड आयटम्स मस्त प्रीत आसता आता मी गॅसार दवर खतखताडोचा ओके मागीर तशीच हांगा पण्ण घालता सासम पण लसूण पण घालत जाल्यार एक लसणेच आमी दाखयला तशें आतां सासम पण सासम हां हाजे विंगड म्हळ्यार आमकां खंयचे दीस लसूण पियाव खावच्या ना त्या दिसा जाता ओके आतां सुरे तयार घालया हाका मीठ आतां घालची की वय हाका थोडं मीठ कितले घाल का आनी थोडेच ते रुचे तक वय आतां आमी सासम घालया एक स्पून पूण मागीर परपर येतर हें फुलार दवरचा वय ओके वय मागीर हे परपर येतरी करबेव घालचे ओके करबेव जात की तुमगे ते
सो करबेवी मस्त चांग केस हाकनी पळय त्या समा पटपट जाऊ वय वय नातल्या हरवे गेल्या ताची टेस्ट तोंडा मेळटा ते कांड दवरी आसी हे समा कतकत येऊ का ना माझ्याकडे वय चंदे ग्रीन सारू ते रबत येतं ना करबेव घालून घालची आता करबेव घालची आता मी तांदूळ घालया मागीर एक खतखत हाडता मागीर एक खतखत हाडायला झालं वाव लायक कसं कलरही छंद दिसतंच ताजे वय चानानी कसं लय घालू ना जाल्ले सारू रेडी आणि एक ते शीत तावळ केलेले गोसाळे शिरे गोज्जू या सार घेऊन जेवल्यारी एक सानी नीत काढून उठायला रे फ्रेश जाता नाही वा करूस की तू तशी दनपार न्हिदोच की आणि कसं करचे फ्री टाइम मारी मोबाईल पळत जात मला 10th एक्झाम जाऊ तर मस्त काळ पळे 10th जल्लल निमती ताण म्हणलेला केक वाढ नाही एक सोडेत असं म्हणून पळयत मागीर खेळच्या तशी 10th जातर आणि आता PU स्टार्ट जातरच पळय मोबाईल खंडित बदीन दवरी आणि तुगेल्या मुखारच करियर वयर फोकस करी म्हणून तुका ऑल द बेस्ट म्हणता मुखारची तुगेल्या तू कसं पिऊन तू सायन्स चूज केला म्हणला सो आणि मुखार वचून तुगेले मस्त आयडियाज येवच्या पुरो कसं करियर वाईज तू कसं वचका म्हणून सो मोबाईल चिके बदीन ओके आता मी हे जाल्ला आम्ही एक बोवला काण घेऊया आयर्न कंटेंट आणि मस्त न्यूट्रिएंट्स असता ना ग्रीन आणतो आणि काही मस्त लायक आणि प्लस करबेव आपण पडला तयार पडला प्रति एक पळयताना मस्त एक न्यूट्रिशियस एक सारू आणि चटणी सो सगळे एक जेवणाचे एक आम्ही मील मेन्यू म्हणून माती होऊन करून बेसताचे कस कसा करूयात म्हणून ते आमकां आजी अनिरुद्धाने येऊन करून दाखयला शितावट एक सारू आणि एक साईड डिश असला आणि कसं जाऊ का एक पुरो जावन येताना तेव्हा तुगील तसं कोणी रेडी करून दवरली म्हणून जाल्यार आणि काही लायक करून आम्ही जेवयात सो येऊ न्हू आमगेल खातीर इतली पुराय टायम स्पेंड करून आमकां इतले एक नवेची ताई किळ्याचे आणि गोसाळ्या शिऱ्याचे आयटम्स दाखयलेला का अनिरुद्धाक एक धन्यवाद म्हणटाची आमगेल्या विक्षकांक हे ट्राय करायची आणि आमकां कमेंट्सार खंडितय सांगायची यूथ ऑफ GSB पेजार म्हणून सांगता तुगेले एक्सपिरियन्स कशे आशिल्ले दोन्ही पटी वासार येताना गम्मत जाला हांगाच पुराय हेल्पफुल आसतांची पुराय धैर्य आनी पुराय दिसतांची ओके सो तुम्ही येयाची आमकां कॉल करायची आमकां व्हॉट्सॅपार सांगायची 8296230904 आरी आणि अपास मेळया धन्यवाद